गलेशकारांक बरयली पळय चीट 5 वोड 22 पूण ओत्मीक फळ मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय कृपा बरेपण विश्वास खालती जावप आनी ताब्यान रावप आनी हे सगळ्या वावरांनी कसलेच थिंगासोर समूर्त ना आनी जी क्रिस्ताची ताणें तांचे कुडीक आनीक ताच्या कुडीच्या वंदोणे सांगाता खुर्सार ती खिळायल्या फाटल्या कांय दिसांनी आतां पर्यंत आमी जे आमी नियाळ कोत्ता तें ओत्मीक फळ सर्वेस्परान आमकां एक नवें वर्स दिलां आनी ह्या नव्या वर्सान ताणें आमकां कितें तरी चिंतून आमकां ती फलादीक जावंक जाय म्हणून कितें तरी आमकां फळवंत जावपाक दिलां. जें फळ दिना पळय दरेक रूख तो कातोतलो अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. फळ दिवपाचो हो वेळ. आमी ओत्मीक जावन आसा. ज्या सर्वेस्पराची आमी सेवा कोत्ता तो ओत्मीक आनी आमी ओत्मीक म्हणून आनी आमी जें फळ दिवंक जाय पळय तें ओत्मीक फळ. पूण ओत्मीक फळ मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय विश्वास भलायकी आनी खालतीपण. आनी आतां आमी जें पेनियाल कोत्ता तें जावन आसा ताब्यान दवरप. ताब्यान दवरप म्हणटा पळय तें इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटा सेल्फ कंट्रोल. ह्या भाशेन ताका म्हणटा सेल्फ कंट्रोल. हे आसात पळय ते 8 भाग म्हणल्यार मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय कृपा बरेपण विश्वास खालतेपण. हे 8 अद्भुत गूण कोणाचेर आदारीत तुमी जाणा तें ताब्यान दवरप ताजेर आदारीत आसा. ताब्यान दवरप ताजेर आदारीत आसा. तुज्या भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुज्यान मोग दाखोवंक जावचें ना. तुज्या भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुज्यान खुशालकायेन जियोंक जावचें ना. तुजे भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुज्या लोकां मदें शांतीन जियोंक जावचें ना. तुजे भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुजे भितर ती शांती सोंसणीकाय कृपा बरेपण विश्वास हितूंतलें कांय तुजे भितर दिसचें ना. सेल्फ कंट्रोल म्हणल्यार तूं तुकाच आधीन दवरताय. तुजी आशा तुवें ती कंट्रोल करची. मनशाची आशा आसा तो कितें तरी आवंडेता. पूण जो मनीस आपल्याची आशा आनी आपची आवंडे तो आपल्याच्या ताब्यान दवरता तोच मनीस ओत्मीक फळ आपल्याच्या कर्तुपान दाखयतलो. आयज थोडे हे विशय तुज्या बरोबर हांव वांटतलों. पवित्र पुस्तकान कितें तरी बरें बरयलां पळयात. म्हणणेचें पुस्तक 25 आनी 28 वोड आतां वाजुया. ज्या मनशाचो आत्मो आपल्याच्या ताब्यान ना तो असल्या एका नोगरा भाशेन जाच्यो सरभोंवतणेच्यो वण्ट्यो मोडल्या. कितें म्हणटा? ज्या भाशेन वणत नासता पळय तसलो शार. जो कोणाचो आत्मो ताब्यान ना तो तसलोच. ज्या नोगराची दुर्गां मोडल्यान ती एका घराच्यो त्यो वण्ट्यो ना जाल्यार ते घराक सोंपेपणीन कोणूय लुट्टलो. जे शाराच्यो वण्ट्यो मोडल्या जाल्यार त्यो कोणूय तो लुटून वतलो. सारकें सोंपें ताजें नाश जावच्याक. सारकें सोंपें दुस्मानाच्या हातान जावच्याक. तुमी घरांतल्यान येताना तुमी घराक ताले मारल्या काय ना? कितलो लोक घरालो भायर सरतना ताले मारला पळय ते मातशें तुमी हात दाखयात. हात दाखयात. कितलीं जाणां हात दाखयनात कितें जालें काय? फामिली बरोबर येवंक ना काय तुमी? ना सायबा म्हजो घोव येना म्हजी बायल वयना ती येयना. आमची भुरगीं येवंक सोदिना ती. म्हजी आशा जावन आसा कितें दर एक कॅल्वरी टेंपलान सगलीं आपल्याच्या फामिली सांगाता येवची. तुजे फामिली सांगाता सर्वेस्पराचें बोस करपाक एकदम बरें. ह्या भाशेन तुजे फामिली सांगाता. तुजे फामिली सांगाता तूं हांगा येतलें म्हणून ह्या भाशेन हांव तुज्या भाशेन मागणें करता. बरें आसा. खंयच्या घराक तर 4 वण्ट्यो ना जाल्यार ते कोणूय ताका चोरून वतलो. एका नोगरान तर थिंगासोर त्यो वण्ट्यो ना जाल्यार सोंपेपणी कोणूय तें लुट्टलो. ताजो नाश जातलो. दुस्मानाच्या हातान तें पडटलें. आतां सर्वेस्पर हांगा म्हणटा जो मनीस आपल्याच्या ओत्म्यांक ताब्यान दवरिना तो मनीसूय तसलोच जावन आसा. चोर भोंवतणी तर ओणत ना जाल्यार खंयच्या वाटेन चोर येतलो.
घर रुट्टलो त्याच भाशेन तुज्या सोरभोंवतणी वणटी ना म्हणून सैतान खंयचे वाटेन येवंक जातलो आनी तुजें वय सगलें तो लुटून व्हरोंक जाता ताज्यान. ह्या पासत सोरभोंवतणी आमचे तिंगा वणटी आसूं ते वणटी म्हणल्यार कंट्रोल. हाकाच म्हणटात सेल्फ कंट्रोल. आतां ह्या डिसिप्लिना विशीं हांव कितें वाटूंक सोदतां, पूण थोडीं जाणां आसात पळय तीं हांगासर खावपाच्या विशयान कांयच डिसिप्लीन ना. मानतात वो ना, थोड्यांक ते जेवणाचे बाबतींत तांचे भितर कांयच कंट्रोल आसना. थोडे जेयता आसतना एक टेस्ट मॅच खेळल्या भाशेन. टेस्ट मॅच तुमी जाणाव न्ही, 5 दीस खेळटा ती क्रिकेट. आतां जेवणाक तूं बसलाय, पूण बायल जेयला काय, तुजीं भुरगीं जेयल्या काय, तीं आसा वो ना ताचेर तांकां ध्यानूच ना. आनी कितें घाल मातशें, आनी कितें तें घाल, आनी तितून कितें आसा तेंवूय घाल. सगलें काबार करूंक जाय. आतां आमी पळोवया बायबल कितें म्हणटा तें. म्हणणेचें पुस्तक 23 दुसरी ओळ. आतां आमी पळोवया. जोरी तर तूं चड खाताय जाल्यार थोडेंच तुवें खावचें, भुकेन रावचें. चड खाता तो जावं एक बायल ओ खंयची दादलो. कितें रे पोटया, असलो पोटयो, सारकोच आवशी, चालते भाशेनी सगलीं जीं आसा एका दादल्या विशींच उलयता. हो जो चड खाता वो पोटयो. हे सगळे आवशेपण हे फकत दादलेच काय? म्हाका दिसता भयण्यो कांयच खायना दिसता. तुमी जाल्यार कांयच थिंगासर खायना तुमी न्हू, जाल्यार तुमच्या बाबतींत कितें आसा? हे पोटया म्हणटा पळय ते दादल्याच्या विशीं थिंगा बरयला, जाल्यार वस्तुरेच्या विशीं कितें बरयलां? पवित्र पुस्तक म्हणटा जोरी तर तूं चड खाताय तसलो. ह्या संवसारांत 2 भाशेंचे ते लोक आसात. एक जेवच्याक खातात आनी दुसरे पंगडाचे. कितें ते तुमी सांगात? म्हाका फकत अस्तुऱ्यो आयकूंक येतात. ती म्हणटात म्हाजो घोव असलो, ते खावपाकूच जियेतात. ह्या भाशेन तुमी उलयतात. वय, थोडे जांक जियोंक जाय म्हणून खातात, पूण थोडे लोक आसात पळय ते जियेतातूच खावच्याक. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तो कोणूय मनीस जावं तो मेहनत केल्या बगर जोरी तर ताका जेवण जेवपाची परवानगी ना, अशें बायबल म्हणटा. आनी अशें म्हणटा तेन्ना आमचे थोडे भाव आसात ते म्हाका दिसता आयज पास्टर म्हज्याच विशीं उलयता हांगा. म्हज्याच विशीं उलयतात. तुमी थोडे जाण हांगा चिंतात न्हू. वय बायबलान आसा, वावर करिना जाल्यार जेवण जेवपाची परवानगी ना. जो वावर करिनासतना जेवण जेयता, खऱ्यापणीं जें जेवण पळय ते जेयतात ते तांकां तें पचचें ना, कुडीक बरें न्हय. मेहनत करतात पळय ते जेयतात तांकां तें पचता आनी ताच्या कुडीक तें भलायकी. त्या पासत देवाच्या नांवान हांव विनंती करतां, जावं ती बायल, जावं तो दादलो, जावं ती कोणूय, हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां, मेहनतीचें काम करचें. ह्या भाशेन मेहनतीन तुवें काम करचें. मेहनत करता तेन्ना तुका भूक लागतली. मेहनत केला म्हणून तुका भूक लागतली आनी भूक लागली मागीर तुका ती पचतली आनी हें करता तें एकदम बरें. पूण थोड्या लोकांचें खावपाचें तांचें काम, ताका कंट्रोल ना. नॉन व्हेज दिसती पडटात काबार थिंगा बस. तुजें मन थिंगा स्थिर रावना. नुस्तें दिसती पडल्यारच पुरो. ताजे पयलीं अशें जेयला, पूण नुस्तें आतां दिसती पडलें, आतां कितें मातशें थोडें दी, अशें ते थिंगा म्हणटात. कित्याक पासत तांकां तें नुस्तें दिसलें, तांकां आतां भूक लागली. आमचे मदें असलें कोण पोटी आसा काय? पवित्र पुस्तक म्हणटा जोरी तर तूं चड खाताय जाल्यार इल्लेंशें खावन थंयसरल्यान उठ. म्हणल्यार तूं तुकाच कंट्रोल दवर, ताब्यान दवर. तुका जितलें गरजेचें तितलेंच तूं खा. जोरी तर तूं चड खायत जाल्यार ती चोरप मांडटली. तुज्या कुडीन जितली ती चोरप मांडटली तितलीच तुजी दुयेंसां, तितलें तुजें वाडटलें. एक दीस एका पास्टराक कोणें जेवणाक आपयलो. ते पास्टराक जेवणाक तांतीं दिलें. तेन्ना त्या पास्टरान तांकां म्हणलें, हें धाकटें भुरगें ताजी आवय खंय आसा काय म्हणटा. कितें म्हणटा? हें तांतीं म्हणटा पळय तें पील. हें तांतीं पिलूच न्हय, हें पील हांगा दिलां आनी ताजी आवय खंय आसा? ताणें म्हणलें, वय आतां आवय धरूंक वयता आमी. सारकें न्हय? आयज आमचे मदें कोण आसा काय? खावपाचे बाबतीन कंट्रोल बी चोत्तात आनी खंयच्याय तरी फुंगसावंक गेले जाल्यार, खंयच्या काजराक गेले जाल्यार, खंयच्या फेस्ताक तर ती थिंगा गेलीं जाल्यार थोडे जाण अशें म्हणटात,
सकाळीं तो नास्तो पसंद करिना, कित्याक दनपारां मागीर ती पाटेक वसोंक जाय न्हू. दोनी सांगाता करचें म्हूण. थिंगा 500 लोकांक जेवण तयार करता. 200 लोकांना आतां जेवण जेयला आनी 300 लोकांक आतां जेवणूच ना. शितू थिंगा उरला आनी नॉन व्हेज म्हणटा तें काबार जालें. कित्याक काबार जाता तुमी जाणा? ही 200 लोक आसा पळय, 400 लोकांचें जेवण ते खातात. आतां उरल्या त्या लोकांक कितें मेवतलें मातशें तुमी चिंतून पळयात. जेवणाक वयता आसतना थिंगा पार्टी वयतना बॅटींग बोरीं करता. बरेंच खातात. चालते तोरेन दोरी तोर कोण एक मनीस जेयता पळय तो, आनी खरें म्हणल्यार एके पाटयेंत फुंगसांवान जेवण तें तयार करतात. आनी एक मनीस 2 जाणांचें जेवण तर तो जेयता जाल्यार उरल्या त्या लोकांचें कितें जातलें? कॅल्वरी टेंपलाची सगळीं मेंबरां तेन्ना तुमी खंयच्या जेवणाक वा खंयचे पाटयेक गेलीं जाल्यार तुजें पाटलें आसा म्हणून तांचें मातशें तुमी चिंतात. तुमी खाली पोट रावता अशें हांव तुका म्हणना, पूण तुमकां जाय पळय तितलें खायात. फ्री मेवता म्हणून त्या पासत फाल्यांचें आयजूच जेयनाकाय. ताजो कसलोच फायदो ना हो विशय तूं विसरो नाकाय. ह्या भाशेन तूं चड जेवण जेयता जाल्यार कितें जाता तुमी जाणा? तुका कळोन आसतना तुजें वजन वाडत रावतलें. आनी जितलें वजन तुजें वाडत रावता तितलें सुबेस, दुयेंस, कोश्ट आनी थोकाण तुज्या जिवितांत तूं अनुभवतलोय. वय हांव जाणा थोडीं भाव भयणां चड जेयनासतनाय तीं जल्मांतल्यानूच मातशीं मोटीं आसतात. हांव तांचे विशीं उलयना. तुजें चड जेयता म्हणून दिसान दीस तुजें तें वजन वाडत गेलां त्या पासत दुयेंसां तुका तीं येतलीं हें तुका हांव उगडासाक दिवंक सोदतां. भावा भयणांनो, आमी सगळ्याकीन पयलें आमचे ओत्मीक जिविता विशयन चोत्राय आमी दवरची. दुसरें आमचे कुडीचे बाबतीनूय आमी चोत्रायेन रावचीं. जायतो लोक म्हाका पळोवन अशें म्हणटा, 10 वर्सां पयलीं पासून तूं तसोच आसलोय, आतां पर्यान तूं तसोच आसाय. कितें खाता काय? तुमी खाता पळय तें हांव खाता. पूण कितें आसा पळय, जितलें खावंक जाय तितलेंच खाता सुरवातेक सावन. आनी चड करून जेन्ना हांव पळय सेवेक येयला पळय त्या मेरेनच्यान हांवें एक संवय केला, सगळेंच आसा म्हणून चड खावचें न्हय. म्हाका हें मात्तूय पसंद ना. सर्वेस्परान दिला पळय तितून जायते आशिर्वादांतल्यान एक आशिर्वाद जेवणाचेर सर्वेस्परान म्हाका कंट्रोल दिला. म्हजे न्हिदेचेर पसून सर्वेस्परान म्हाका कंट्रोल दिला आनी म्हाजे आराम करचे वेळार सर्वेस्परान म्हाका कंट्रोल दिला. जितलें खावंक जाय तितलेंच खाता. तुजें भलायकीक बरें. जितलें न्हिदोंक जाय पळय तितलेंच तूं न्हिदे. तुजें भलायकीक तें एकदम बरें. जायते पावटी चड जेयता म्हणून आनी चड जेयता तें कारण आमी आमचेरूच दुयेंसां हाडून दितात. हें विसरो नाकाय. एक मनीस एकदम मातसो मोठो जातालो. दोतोराशी वयता आनी म्हणटा, दोतोर म्हजो वेट वाडत आसा, तूं मातशें म्हाका कितें तरी सांग. आनी जायते तपासणी केल्या उपरांत दोतोरान अशें म्हणलें, आतां हाजेर ध्यान दवर. दनपारची 3 चपाती, रातची 2 चपाती. ह्या भाशेन दर एका दिसा तुवें जेवंक जाय. हे भाशेन बरोवन आनी थोडीं वखदां बरोवन तेज्या हातीन तें स्लीप दिलें. तो वाचतालो. दनपारची 3 चपाती आनी रातचे 2 चपाती. बरें आसा दोतोर अशें म्हणून तो भायर सरलो. तेका मातसो मुखार वचून दुबाव आयलो आनी परतून पाटी व्हरून दोतोराक म्हणून, मातशें तूं म्हाका कितें सांग म्हाका, दनपारची पळय ती 3 चपाती आसा ते जेवचे पयलीं वो मागीर? आतां तो मोठो जाता तें उणें जातलें काय? ताजें मोठें जावपाचें तें उणें जावचेंच ना. ताजें मन फकत जेवणाचेरूच आसा. आनी आमचे मदें कोण आसा काय? ह्या भाशेन चड तर तूं जेवयत जाल्यार तुमी कितें जातलें तुमी तें जाणव. ह्या भाशेन खंयच्या तरी बस स्टेशनाचेर तुजें वेट दाखयता तें मिशीन आसता. जोरी तर थिंगा एक मनीस गेलो, वेट दाखयता त्या मिशिनाचेर सारको तूं तितून भितर वयर सोडटाय आनी तातूंत तूं 1 रुपया वा 2 रुपया तितून ते घालताय. उपरांत मागीर एक तिकेट भायर सोदता. तुजें वजन कितलें पळय तें तिकेटीचेर प्रिंट जावन येता. ती तिकेट आतां भायर सोदता. आतां म्हजें वेट कितलो तो हांव पळयतलो जाल्यार ते तिकेटीचेर पळयत जाल्यार मातशें हाजेर एकूच जावन उबे रावात अशें थिंगा बरयलां. तें मिशीन चिंता आसतलें, हें आनी कितें 2-3 जाण बारोबर सोडले? ते पासत अशें बरयलां थिंगा एकलोच उबे रावात अशेंच न्हय. 120 किलो, 130 किलो, 150 किलो इतलो वेट आहल्यार खंयचें मिशीन दुबावतलें? शेकी त्या मिशिनाक पासून थिंगाचो दुबाव जालो. आतां तुमी सांगात जाल्यार खावचे विशयन मातशें तुमी चोत्राय दवरात. थोडीं जाणां हॉटेलांत वयता पळय तेन्नाय आनी जेवणाक गेला पळय ते कशें जेयता तुमी जाणा? तुमकां तें पळोवंक जाय. पळयात ते कशें खातात पळय.
तो मेलगुरूच सारखे कोत्तात. आनीक मातशें तूं घाल म्हणटा. तुमी खरेंच आतां सारके अजापले आसतले तो कसो खाता पळय तें पळोवन तुमी चिंता आसतले हो एकदम म्हजो भाव भाशेनूच. आरे तूं म्हाका कितें पळयता तूं तुजें काम कर अशें म्हणटा. ताका पळयताच तुका जरूर तिका तरी आश्चर्य जाता आसतलें. मातशें आयकात. असल्यांकूच पोटये म्हणटा. आयज जायत्या लोकांक जायतीं दुयेंसां आसात पळय ताचें कारण तुमी जाणा कितें तें? तुमी जें खातां, तुमी जें पियेता तेंच तुजे दुयेंसाचें कारण जालां. ह्या पासत आमच्या कॅल्वरी टेंपलांत दर एक जाण बरे भलायकेन जेवची आशा कोत्ता. तुमी भलायकेन बरी रावची जाल्यार तुमी जेवणाचे विशयेन सावधान. रुचीक तुका लागता म्हणून तुका जाय तितें तूं खाताय तें तुजेर एक श्राप हाडटलें. ह्या संवसारांत 7 भिरांकूल पातकां आसात अशें म्हणटा सर्वेस्पतो सेवक बिली ग्रामान ताणें एक पुस्तक बरयलां. त्या 7 भिरांकूल पातकांतल्यान एक पोटयेपण. तुमी जाणा काय? पोटयेपण म्हटल्यार एक पातक. ताजेर खरेंच आमी जैत घेवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जरी तर तूं चड खाताय जाल्यार कंट्रोल. कंट्रोल तूं कर. तुजे तोंडाचेर तूं कंट्रोल दवर. मेवता म्हणून बरेंच खायना काय. जितलें जाय तितलें तूं खा. नाजाल्यार ताजें तुका दुयेंसां येतलीं. पवित्र पुस्तक म्हणटा. तुमकां हांव कितें तरी सांगूंक सोदतां. अस्तुरांनी तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. आनी तुमी कितेंय तें दोवता आसतना तुमी मिक्सरान त्यो सगल्यो वस्तू घालता न्हू. ते मिक्सरान पळय तें मिक्सर करपाक तुमी घालता न्हू. ह्या भाशेन तुमी घालता आसतना त्यो सगल्यो वस्तू ते मिक्सीन सगळें वयर पासून बोत्ता थोडे तरी गॅप दवरता. हें सगळें म्हजो घोव कोत्ता. हें सगळें काम म्हजो घोव कोत्ता जाणाय. तुमचे लायक कित्याक विचारता हांव. बरें आसा भावांनी तुमीच म्हाका सांगात. आतां मिक्सरान जरी तुमी कितें वांटाव जाल्यार तातूंत कितें तरी तुमी गॅप दवरतात वा तें सारकेंच बोत्तात. जरूर थोडे तरी गॅप दवरता सारकें न्हय. आनी हें गॅप दवरल्या उपरांत तुमी कितें करतात? उदक घालतात. आतां उदक घातल्या उपरांत मिक्सर ऑन करता. हें मातशें गॅप आसा म्हणून तें भितर मिक्सन आतां भोंवता. तें वांटोवंक सोंपें जाता. आतां मिक्सरान तर गॅप दवरिना सारकें भरीत जाल्यार तें कितें जातलें? आनी मिक्सर तर ऑन केलो जाल्यार कितें घडटलें तुमी जाणाव? तो मिक्सर बंद पडटलो. ब्रू 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 आतां बंद जालें. कित्याक अशें घडटा तें भितरल्यान घुंवना. ताजो फोर्स ताका पावना. त्या पासत तें बंद पडटा. थोडें वयर गॅप आसलो जाल्यार थोडें उदक घालीत जाल्यार मागीर मिक्सर घुंवना तें बरें घुंवता. म्हजें सांगपाचो उद्देश होय एक मिक्सरूच कसो. कितें तुजें पोटूच तें एक मिक्सर कसो. हिंगा पासून कांय ना काय. हाका कितें म्हणटा गोमट्याक पासून खातात. मातसो देंकोर येयल्यार पुरो चिकन सारकें भायर सोदता. आतां तें चिकन भायर सरलें जाल्यार तूं भायर उडयतलें ना पोत्तून. बरें ताका खावन पोत्तून भितर घालताय. आतां खाता आसतना तुजे ताळ्याक तेंकता तशें खायत जाल्यार तें आतां भितर कशें पसतलें? त्या पासत म्हणटा थोडें गॅप दवरात. हांवूय जेयता तुमी जेयतात सगळीं आमी जेयतात पूण हांव कितें सांगता पळय तें चोतरायेन आयक. आतां हांव जेयता आसतना ना म्हाका आतां आनी खावंक जाय ना आतां म्हाका तितलेंच पुरो. जितलें खाल्लां तितलें पुरो. आतां हांव हात धुता. ताळ्याक पावता तितलें खाता म्हणल्यार तें तुजे कुडीक बरें न्हय. जरी तर तुमी असलीं पोटी जाल्यार तुमी मातशें चोतराय दवरचीं. पवित्र पुस्तक म्हणटा लेट देयर बी कंट्रोल इन युअर इटींग हॅबिट्स. तुज्या जेवणाचे बाबतीन खरेंच तुवें ताब्यांत दवरूंकचें. जशें मेळटा तशें खावपाचें न्हू. जें मेळटा तितलें घेवपाचें न्हय. एकदम बरें लागता म्हणून बोत्तून पोत्तून तें खावप हें एकदमूच बरें न्हय. आमच्या जिवितान दर एक बाबतीन कंट्रोल आसचो. जायत्या विशयांचेर आमी आतां शिकले तातूंतलें एक जावन आसा
तुझ्या जेवणाचेर कंट्रोल दवर. ह्याचेर तूं ताब्यान दवर. हें तुज्या जिविता पासत एकदमूच गरजेचें. हें स्वत विसरो नाकाय. पवित्र सर्वेस्वर बापा, तूं सारको सुटावे करून आमचेशी उलयलाय. ताब्यान दवरपाच्या विशयान तूं आमचे लागीं आयज उलयलाय. जेवणाच्या विशयान आमची आशा आनीक बरें लागता म्हणून चड खावचें आनी रुचीक म्हणून आनीक चड खावचें. असल्या स्वभावांतल्यान दर एकल्याक सुटका दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.